आसा तुजी भयण मेल्या ती जिवीत आसा जेजूच्या वांगडा बापाच्या कोपान जेजूच्या वांगडा बापाच्या कोपान जेजूचेर विस्वास देवता ती सगळी सदां काल जिवली सदां काल बाकी जेजूचेर विस्वास देवता ती सगळी सदां काल जिवली सदां काल बाकी बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्यांचो एकवट तुमचे सवे आसूं प्रिदीच्या पावमणीनो फेलिसियो इनासियो मोरेरा आमच्या भावाची कूण घेवन ह्या देव मंदिरांत आमी आयल्या निमणो आदेस ताका करूं ताच्या जिविताचें पयण कालच्या दिसा सोंपलें 61 वर्सां देवान ताका फावो केली आनी जिवितान सोबार देण्यांनी ताका बोल्लो गुणांनी ताका बोल्लो तर आयज आमी ताच्या मरणाचो जिविताचो एके भाशेन आयच्या दिसा तान नवें जिवीत ताका सुरू जालें आनी नवें जिवीत म्हटल्यार सासणांक बापाक भोगूंक सासणांक बापा सोबें वसूंक आनी सासणांक ताचे सांगाता खुशालकायेन जिवंक तो आयच्या दिसा एके भाशेन आपलें पयण करता आनी हे भाशेन आमी ताच्या देण्या पासत देवाक आर्गां दिवया दिनवासुया वाखाणुया आनी ताका सासणाचें सूख मागुया 61 वर्सां ह्या संवसारांत जियेलो जायतें बरें ताणें आपल्या जिवितांत केलें देवाच्या उतरा प्रमाणें चलूंक जिवंक तो वावुरलो तर ताच्या बऱ्या जिविताची मोजरी सर्गीच्या बापान ताका फावो करूंक खतखत्यान मागुया तशेंच ताचे गोरकांनीक आनी ताच्या गोच्च्यांक बुजवण आनी गोठाय मागुया मरणांतल्यान कोस दोग ताचे सोंपले देवान ताचो उगडास केलो आनी हे भाशेन नव्या जिविताक ताका आपयलो पूण देवाक ताचे देणे पासत दिनवासून ताका सासणाचें सूख मागूंक तयार जावया आनी आमी हे भेटेन वांटो घेतली आमी सगळीं वस्तूक पातकी म्हूण ओळखून घेवन देवाची काकुतीक उलो मारुया सगळीं बरोबर म्हणुया हांव पातके सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडार विचारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासत मागीर सदां सांगपार मरे सगळ्या दोतोरांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा म्हणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन.
स्वर्गात तूं या. देवा आमच्या बापा, तुज्या गोपान पातक्यांक मेळटा काकळुदीचो सागोर आनी पागिवंतांक सुखाचो सोमदीर. फेलिसियो इनासियो फ्रांसिस्को मोरेरा आमच्या भावाची कूड आयज आमी भावपणाच्या मोगान मातयेक लायता. तर ह्या विनाशी जिविताच्या बांदपासांतलो ताका सोडून तुज्या विंचलोल्या सांगाती सासणाच्या सुखांत वांटो दी आनी पुनर्जिवणपणाच्या दिसा कुडी आत्म्या सयत तुका रूप रूप भोगूंक पावय. आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोबे आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणाक. आमेन. जोबाच्या पुस्तका वेले वाचो. तुफानान तावन आपलो ताळो उबारून सोर्वेस्परान जोबाक जबाब दिवन म्हणलें, प्रिथमेच्यो शिमो गोट करूंक आनी खोट्या मनशांक थंयचे धांवडावंक तुज्या जिवितान केन्ना तरी सकाळच्या पाराक तुवें हुकूम घालाय वो फाट्या पाराक ताच्या जाग्यार धाडलाय. फाते पृथ्वेचे मातयेचेर आपल्या आकाराचो शिक्को मारता आनी कोपडे रोंगयतात तशे तिका रोंगयता आनी खोट्या मनशांचो उजवाड ना करता आनी मारूंक उबारलेलो हात मोडून उडयता. तर प्रितुमेची देग हातान दवरून खोट्या मनशांक झाडून उडोवंक तुवें फात्याक सांगलाय. दोर्याच्या जोरीशी पोरयान तूं भोंवलाय वो सोमदिराचे खोलायेक तूं पावलाय. मोरनाचे दारवटे तुका उक्ते जाल्यात आनी सावळे देसाची दारां तुवें देगल्याय. प्रितमेच्यो शिमो खंय पर्यान पावतात ती तुका खबर आसा. हें सगलें तूं जाणाय जाल्यार म्हाका दाखोवन दी. उजवाड्याच्या घराची वाट खंयची आनी कालोख खंयची येता. तांच्या जाग्यार वचून तुज्यान तांकां रस्तो दाखोवंक जाता. वो ती रावतात थंय तांकां तूं पावयशी. हें सगलें तूं जाणा जाल्यार तांचे बरोबर तूं जल्मलोलो जावंक जाय आनी तुजे दीस मेजूंक जायनात तितले. जोबान सर्वेस्पराक जबाब दिलो, म्हजी उतरां पोळकी, म्हज्यान कसलो जबाब दिवंक जाता. हातान हांवें तोंड बंद केल्यार बरें. हांव एकदां उलयलां आनीक एकदां उलोवचो ना. हांव दोंडा उलयलो आनी कांय ओदीक सांगचो ना. देवाचें उतर हें. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. पोतून म्हणया, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. सर्वेस्परा, तुवें म्हजो थाव घेतलाय. तूं म्हाका वळखताय. हांव केन्ना बसतां आनी केन्ना उठ्ठां तें तूं जाणाय. म्हज्या मनांतलीं चिंतनां पयस जावन तुका थावी. हांव चलतां की आड पडटां तें तूं पळयताय. सगल्यो म्हज्यो कोरण्यो तुजे मुखार उक्त्यो. आमचो जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. तुज्या आत्म्या कडचो खंय म्हूण पयस सरून वचूंक, तुज्या मुखावेलो खंय म्हूण पळोवन लिपूंक. स्वर्गात चडून गेल्यार तूं आसा थंय, नरकान पडून रावल्यार तूंच म्हजे मुखार. आमचो जबाब, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. पाकोटे लावून उदेंती वाटेन उडून वचत जाल्यार दोर्या उतरून ओस्तोमे वाटेन बिराड सोदून काडल्यार थंयसरूय तुजो हात म्हजेर देंवता.
तुजो उजवो हात म्हाका गोड दोत्ता. आमचो सबाब सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. सांद्यान सांदो म्हजी कूड तुवें गोडल्याय. म्हजे आवयच्या कुसव्यान तुवें म्हाका विणलाय. म्हजें सोय म्हणल्यार एक अजाप. सगलीं तुजी कर्तुत्वां अजापांची. तांचे खातीर तुका दिनवासता. आमचो सबाब सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. उद्गाराक सगलीं उबी रावया. Salves fora soy, salves fora soy, soy, soy. Salves fora soy, salves fora soy, salves fora soy, soy, soy. आज तुमची कालसां दारूण करूं नाकात, पूण सर्वेस्पराचो ताळो आयकात. Salves fora soy, salves fora soy, salves fora soy, soy, soy. Salves fora soy, salves fora soy, salves fora soy, soy, soy. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून म्हणलें, ए कोराझीन तुजें खोटा, ए बेथसायदा तुजें खोटा. तर तुमचे मोदें केल्यान ती विजमितां तीर आनी सिदोन गांवांनी केल्लीं जाल्यार कांबळ्याचो सोकोटो घालून आनी गोबरान बसून तेदनाच्या तेदना ती प्राचीत करतली आसली. जोत्तेच्या दिसा तीर आनी सिदोन गांवांक तुमचे इतली खोराय जावची ना. आनी एक काफारनामा, तूं वयर सरकार पर्यंत पावतलें म्हूण रावताय कितें? कोण पर्यंत तूं सोकला शेवटवतलें. तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा कोत्ता तो म्हजी बेपरवा करता. आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकानी तुका क्रिस्ता. प्रिदीच्या बाबा म्हणिनो, आयचे शुभ वर्तमान आत्वेच तरेचे शुभ वर्तमान. जेजू एके भाशेन कोराझीन, बेथसायदा आनी काफारनाम ह्या गांवांनी ताणें जायतीं विस्मितां केल्लीं. आनी एक गांव देवाचें उतर ताणें परगट केल्लें. पूण ह्या गांवच्या लोकांनी आपलें जिवीत बदलूंक ना. देखूनच तो तांकां एके भाशेन शेणटा आनी म्हणटा, तुमचें खोटा. आनी तुमचें खोटा म्हणल्यार खरेंच तुमचें खोटा. आनी त्या उपरांत तो म्हणटा, जो कोण तुमचें आयकोता तो म्हजें आयकोता. तुमची बेपरवा कोत्ता तो म्हजी बेपरवा कोत्ता. आनी म्हजी बेपरवा कोत्ता तो म्हाका धाडला ताची बेपरवा कोत्ता. तर त्यो आपल्या काळार आपले प्रवादी धाडून आपली बरी खबर परगट्टा. आनी बरी खबर आमकां परगट जाता तेन्ना जरी तरी बरी खबर आमी मानून घेता तेन्ना आमी आमच्या जिविताची नवसळणी बदलणी करूंक पावता. जशें आयचो उद्गार आमकां म्हणटा, तुमचीं काळजां धारून करिनाकात. ह्या गांवा भाशेन तुमचीं काळजां धारून करिनाकात.
पूण सर्वेस्पराचो ताळो आयज तरी तुमी आयकात. देवाचें उतर तुमी आयकात. आयज आमी खेरीत भाशेन देवाचें उतराचो मोग करपी त्या बागेवंताची आयज आमी उडास करता. बागेवंत जेरोम जाणें आमकां देवाचें उतराची अदीक ताका मोग आसलो आनी हें देवाचें उतर आमी वाचून जेजूक आमी अणभवूंक पावता. जाका कोणाक देवाच्या उतराची ओळख ना ताका जेजूची ओळख ना अशें तो म्हणटालो. इग्नोरन्स ऑफ बायबल इज इग्नोरन्स ऑफ क्रायस्ट. तर देवाचें उतर जावन आसा आमकां जिवीत दितेलें उतर. देवाचें उतर जेजूच जालो आमकां वाट सोत आनी जिवीत. देखून जायचोय जबाब आमी दिला. जसो जॉब आपल्या जिवितांत जाय तो कश्टलो, देंवचारान ताच्या जिविता वयर देवा कोणे एके भाशेन झूज घेतलें आनी झूज पेटलें आनी ताचे इश्ट ताची फकाणां करताले. देवाक शिराप, कित्याक तूं इतलो कश्टताय पूण तो ओगोच रावलो. ताणें देवाचेर केन्नाच शिणोवंक ना. वयल्यान हो आयचो जबाब म्हणटा, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. खंयसरी हांव वसों तुजे नोदरे वेलो म्हज्या नाच तुज्या नोदरे वेलो म्हज्या नाच जावंक जायना. स्वर्गारूय गेल्यार तूं आसा, पाताळानूय गेल्यार तूं आसा, वेता तूं आसा. सगलें म्हजें जिवीत तुका थावें उक्तें म्हज्यान लिपून रावंक जायना. हे भाशेन आयचो हो जबाब अंतर्गीत आमकां सांगूंक सोदता. तशेंच जॉबानूय आपल्या जिवितांत जाय ते ताणें कोर्स ताचेर धाडले, देंवचारान देवा लागीं झूज मारले, पूण तरी आसतना जॉब ओगोच रावलो. आनी निमाणो ताणें म्हटलें, देवान दिलें देवान व्हेलें, देवाचें नांव व्हड जावं. आपल्या कोश्टांनी पर्यंत देवाक वाखाणलो. हेंच आमच्यान इंचू सवे म्हणूं येता. जाय तो कश्टलो, जाय ते त्रास कोश्ट जिवितांत ताचेर आयले, पूण ह्या सगल्या कोश्टांनी ताका देव भेटलो. ना निमाणें सोंतें जावं कुमियाव बोगसणें सगलें ताका मेळ्ळें. तर आमी जायते फावट मनीस कशें वसोंक आमी चुकता आनी आमची पावलां सासणेक जिविताच्या वाटेली भायर पडटा. तेन्ना जावन आसा आमकां देवाचें उतर आमकां वाट दाखयता. देखून जायचो जबाब म्हटलेलो आसा, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. आनी हेंच देवाच्यानूच करूं येता. आमचें जिवीत ताच्या उतरा प्रमाणें चलूंक, ताच्या उतरा प्रमाणें जिवंक, ताका मानता ते भाशेन जिवंक, तोच आमची पावलां घालूंक आमकां आदार दिता, आमकां वाट दाखयता, आमकां चलयता. तशें आमी म्हणलेलें आसा, देवाचें उतर म्हटल्यार आमच्या पावलांक उजवाड, पावलांक ड्युटी. तर हेच देवाच्या उतराच्या उजवाडान क्रिस्ती जिवीत आपल्या जिविताची पावलां मारता. तो सदांच आमी देवाच्या उतरा प्रमाणें चलूंक आनी जिवंक आमकां सासणाच्या जिविताचो मारोग देव आमकां दाखयता. ती वाट आमी धरूंक जाय. तर हेंच करूंक आमकां सगल्यांक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान कुरपा मागुया. देवाच्या उतराचो मोग आमी करूंक, देवाचें उतर आमी नियाडूंक, देवाच्या उतरा प्रमाणें आमचें जिवीत माडून हाडूंक वावरुया. आमचोय जबाब आनी आमचें मागणें जावं दी, सासणाच्या जिविताच्या मार्गार म्हजी पावलां घाल सर्वेस्परा. हे भाशेन आमचें जिवीत देवाच्या हातान घालून चलूंक आनी जिवंक आमकां सोण एकल्यांक कुरपा मागुया. तर देवाक जाय आमी सासणांक ताका भोगलेली ताचेशी आमी पावलेली.
जशें आमी म्हणटा देव जावन आसा आमचो ओरोप, देव जावन आसा आमचो शेवट. ज्या देवातान आमी आयल्या त्या देवा सरशी आमी पावूंक जाय. आनी वचपाची वाट जेजूच जावन आसा. जेजू म्हणटा हांव वाट, सोत आनी जिवीत. कोणूच बापाशी वचचो ना बगोर म्हजे वरवीं. तर जेजू दाखयता ती वाट धरूंक आनी चलूंक आमकांय जण एकल्याक एमिसाचे भेटेंतल्यान करपा मागुया. आनी हे भाशेन देवाक मानता ते भाशेन आमी चलूंक, देवाक जाय ते भाशेन देवाची कुशे प्रमाणे चलूंक, देवाच्या आज्ञा प्रमाणे चलूंक आमची पावलां सासणाच्या जिविताच्या मार्गार घाल म्हूण आमचे आवडे, आमचे वत्रेक ह्या मिसाचे भेटेंतल्यान देवाक उबारुया. भेटोवणे वेळार गीत गावया आमी C7 पेज 31. मोज्यानी तुमचे बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या पवित्रतेचे आडावा परमेस्पोर मानून घेवं. दयाळ बापा, आयज आमी मातयेक लायता ते आमच्या बाबा फेलिसेओ इनासेओ मोरेरा पासत हो फारीकपणाचो येवन आमी तुका भेटयता. ताच्या आत्म्यान कसलेंच पातकाचें खोत उरलां जाल्यार दोळपणी तें धुवन काड आनी तुजें सूख बगूंक ताका व्हर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, सोर काळ्यांनी सोर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो मोरणांतलो जिवोन जाल्ल्या जेजू वरवीं आमकांय बागी पुनर्जिविताचो बोरमासो उदेलो. मरण कोणाकूच चुकोना म्हूण आमकां दूख भोगता, तरी अमोर जिविताची बासावणी आमकां बुजवण दिता. सर्वेस्परा तुज्या भावार्थाचें जिवीत सरोना तें बदलता. हे संवसारांतलें बिराड मोडून वेता आनी स्वर्गात सासणाचो निवास तयार जाता. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गेच्या सोल दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Holy, holy,
बापा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता, जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरोण सोसूंक वेच्या आदी ताणें मुडो घेतलो, तुका तीन वाचून तो मुडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, वो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. ते स्पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान तीन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कराराचें रगत, पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत ते वारोतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. पावणताचो गोठ पोरगोटुया. जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो, जेजू मेलो, जेजू जिवोन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो मुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रितमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी फेरो आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या यादनेकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा फेलिसियो इनासियो मोरेराची काकूट कर. ताका तुवें ह्या संवसारांतलो आपोवन वेलोय, जसो पवित्र आसतना वरवीं जेजू बरोबर तो मेलो तसोच ताचे बरोबर तो पुनर्जिवोन जावं. पुनर्जिवणपणाचो बोरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा मणाची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे पडसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माई सांगती बागेवन तोरमदूतां आनी सोर काडी तुका मानोल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर बागेवन जेरोमी बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वोन्नन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमची पावलां सासणाच्या जिविताच्या मार्गार घाल. हेंच आमचें मागणें, हेंच आमचें सगळ्यांचें आवडे. आमी मनीस सोसोक्त
पूण आमी वस्कोतायेक लागून पोत्तून परतून पडटा तेन्ना तोच देव आमकां नव्यान आमची पावलां सासणाच्या जिविताच्या मार्गार घालूंक आमकां आपल्या उतरांतल्यान आनी उसवाडांतल्यान चलयता. हें सोडकून घेवन आमची मागणी ह्या वेळार जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपतो रास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सबोसकाय आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी परवाशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटय आनी सोर वागातांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणले, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे संसाराचे बापा तेरे, आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे संसाराचे बापा तेरे, आमची काकून आमची काकून आमची काकून देवाचे संसाराचे बापा जेजूचेर विस्वास दवरतात ती सदांकाल जिवी. हो आमचो भाव जेजूचेर विस्वास दवरून जियेलो. तो सासणांक जेजूक भोगूंक आनी बापाच्या गोप भोगूंक तो पावूंक. हो जेजू आमकांय वाटेचे पयणार सांगात करता. ताच्या जेवणांत वांटो घेवंक आयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सुम्या त्या म्हाज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पुढच्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Please Prasada Velarthi Kaitalami, D23, page 60. Sivita
प्रार्थुया. प्रितीमोन बापा, ह्या आमच्या संवसाराच्या पयणा वेळार तुज्या पुताचे मांस आनी रोगोत आमचे वाटेचें जेवण जावंक तुवें दिलें. तर ह्या पवित्र जेवणान तुवें पोसलेल्या आमच्या भावा फेलिसियो इनासियो मोरेराक
सासणाच्या जेवणाक आतां बसय म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. आयज आमी सगळीं हांगासर एकठांय जाल्यांक आमच्या मोगाच्या इंसूक निमाणो आदेवस करूंक. फाटले थोडे म्हयने तो पिडेन खूब खूब कोश्टवतालो, तरी तो हार मानूंक तयार नासलो. तो निमाणो वेल पर्यान पिडे आद खूब झुजलो. ताका बरवासो आसलो की एक दीस तो बरो जावन आपल्या पांयार पोतून उबो रावतलो आनी आपल्या कामाक वयतलो. इंसू आमचे फामिलींतलो एकदम खालती उतरांचो आनी मोगाल काळजाचो वांगडी. एक अपुरबायेचो भाव, भोव मोगाल गोरकार आनी जबाबदारेचो बापूय. आमकां सगल्यांक मोगाल तिती तसोच मामा. आमची सगल्यांची ताका चड आपुरबाय आसली. आमी ल्हान जावन ताच्या मोगान आनी आपुरबायेन वाडल्यांत आनी सदांच ताची वाट पळोवन आसतालीं, कारण तो आमकां सदांच कितें ना कितें खावंक हाडटालोच. नातालांच्या समयार गोठो आनी नोकेत करूंक तो आमकां फुडें काडटालो आनी आपलो आदारूय दितालो. सांजयांच्या वेळार आमकां सगल्यांक भुरग्यांक तो कोपेलां कोत्तालो आनी आमच्या गांवांत सांजयांक पयलो तो भायर सरतालो. ताच्या भाव भयणांक तो एक भावूच न्हय, पूण तांचो धाकटो पूत कसो आसलो. नुस्तें मारप ताच्या रोगतान आसलें आनी पिडेन कोश्टवतना पर्यान तो नुस्तें मारपाची सपनां सपनेतालो. तुमी ताका जायते फावट पयला आसतलो. चडसो वेळ तो दर्याचे देगेर बसून दर्याक पळयतालो. ताका दर्याचो खूब मोग आसलो, आपल्या कामाचो खूब मोग आसलो. ताका जायते नुस्तें मेवताले तेन्ना तो खोशे मोनान सगल्यांक ते वांटतालो. आमी दिनवासताव सगल्यांक जाणीन तो पिडेन कोश्टवतना आपलो आदार आनी तेंको दिलो आनी ताचे भलायके पासत देवा लागीं मागलें. आमचे खेरीत दिनवास GMC, विजन हॉस्पिटल आनी रेमांचो हॉस्पिटलाच्या सगळ्या दोतोरांक, नर्सींक, स्टाफांक आनी आमचे भयणींक आर्कांजलांक जाणीन ताची बरी काळजी घेतली. आमी कालसांतान उपकार आठयता आमच्या रिकी बाबाच्या. तो सदांच खंयच्याय वेळार रोखडोच आमच्या आदाराक पावतालो. तुमी सगळीं मिसांत वांटो घेतलो आनी आमच्या इंसूच्या आत्म्या पासत मागलें म्हूण इंसूच्या बायलेच्या आनी भुरग्यांच्या नांवान आनी ताच्या आख्खे फामिलीच्या नांवान तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. आदेवस मोगाच्या इंसू म्हणून. उबी रावया. बेल्ले कुडीक मातयेक लावचो कायदो. भावार्थाचे चाली पोरमणे पाळटना दोनया देवाक विस्वासान प्रार्थुया.
ह्या आमच्या भावाची आमी मातयेक लायता ती विनाशी कोण सर्वेस्पोर भोगतांच्या वर्गान पुनर्जीवणपणांत तो विनाशी करूं आनी ताचो आत्मो भाग्यवंताच्या सोम्यांत मेळूं. अशें मोरणाच्या झाडांतलो आनी पातकाच्या फासांतलो सुटोन पापा लागीं राची सावन बऱ्या गोळ्याच्या खांदार सासणेक रायच्या परिवारांत निरोवन तरी वैभव आनी भाग्यवंताचो सांगात ताका फावो जावं. सासनाचो विसो सर्वेस्पोरा ताका लाबोय आनी निरंतरी प्रकाशाचेर पाखोय. भो दयाळ बापा, इंचो आमच्या भावाचो आत्मो आमी तुज्या आदेन करता. जेजू ताय मेल्ल्या सगल्या बरोबर निमाण्या दिसा जेजू सांगाता पुनर्जीवन तो जातलो म्हूण तीर बोरवाशान पातयेता. ह्या विनाशी जिवितांत तुज्या चाकराक सोबार देण्यानी तुवें बोल्लोय. अशें तुज्या उदार मोनाच्या आनी क्रिस्तांताय भोगतांच्या एकवटाची खूण आमकां दिली. देखून आमी तुका तीन वाचता. सर्वेस्परा आमचे प्रार्थन तुका कुतीन मानून घे. तुज्या चाकराक स्वर्गेची दारां उगड आनी आमी ह्या संवसारान आजून आसात ती पावटाच्या उतरांनी एकामेकाक बुजवण दिवची कर. अशें जेजू सवे पावून तुज्या सांगातांनी आमच्या भावा बरोबर आमी सगळीं सदां काल जियो क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवदूत तुका वैकुंठांत घेवन व्हरूं. तुज्या येण्या वेळी रोख साक्षी तुका स्वागत करूं आनी स्वर्गीच्या जेरुजाल्या शारांत व्हरून पावूं. आतां आमी सिमित्रीन वचूंक भायर सरतले. दोन वडी करून सगल्यांनी सिमित्रीन वेचें आनी वेता आसतना गायन करतले. R39 पेज 196. Oh
माझ्या बाजूत राहा. येसू मोरेरा आमच्या बाबाक ह्या जिवितांतलो आपणा सोडशी देवान आपयलो देखून मातयेची केल्ली ताची कूड आमी मातयेक लायता. पूण मेल्ल्यांतलो प्रथम जिवंत जाल्लो जेजू आमची विनाशी कूड आपले कुडी सारकी अविनाशी करतलो देखून आमच्या बाबाक सोम्याचे आदीन करुया. सोमी आपले शांतीन ताका वेंगो आनी निमाण्या दिसा ताची कूड पुनर्जीवन करूं. आमच्या बाबा पासत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता लागीं आमी प्रार्थुया. ताणें म्हणल्या पुनर्जीवनपणांनी जिवीत म्हाका सोत मानता तो मरत जाल्यारूय जियेतलो आनी म्हजे थंय जियेता आनी म्हाका सोत मानता तो सासणाक मोडचो ना. लाजाराच्या फोंडार तो रोडलय सोम्या आमची दुकां पुसून काड. तुवें मेल्ल्यांक जिवंत केले आमच्या बाबाक सासणीक जिवीत दी. आपले पाप रोट्टेल्या चोराक तुवें स्वर्ग बसायलोय. आमच्या बाबाक तुज्या राज्यांत घे. आमच्या बाबाक पवित्र स्नाना वरवीं नितोड केलो आनी पवित्र तेलान ताचेर मोर मारली. तुज्या भाग्यवंताच्या जोम्यान ताका एकठांय. आमच्या बाबाक तुज्या कुडी रोगताच्या पवित्र जेवणान पोसलोय. ताका तुज्या सर्गेच्या जेवणाक बसोय. आमच्या बाबाच्या मोलना वरवीं आमी दुखेस जाल्या. बावार्थाचे बुजवणेन आनी सासणीक जिविताच्या बोरवाशान आमकां धीर दी. सगळे आमची मागणी सगळे आमचे आवडे आनी ओत्रेक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांतल्यान सर्गेच्या बापाक उबारुया. आमचे बाबा तुझें नांव पवित्र जावं. तुजें राज्य येवं. तुजी कशी सगळ्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो आज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे जिखलेल्या दोशांक तशी आमची पातकां मुगोस आनी आमकां ताळें पडोवंक नाका वायटांतल्यान आमकां द्वार. सर्वेस्परा आमी तुजे लागीं प्रार्थना तुज्या मेल्ल्या चाकराची इंसू मोरेराची काकूत कर. आपल्या कोरण्याची शिक्षा ताका दिवं नाका कित्याक तुजी कुशी पाडूंक ताका मोन आसले. खऱ्या बावार्थान हांगा ताका बावार्थ्यांत एकवटालोय. तेच परी तुजे काकुतीन सर्गी देवदूताच्या वरान ताका स्वागत मेळूं. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं सासणाचो विसो सर्वेस्परा ताका लाभोय.
बरोबर